दीस ब्रेस्तार जानेवारीची 15 तारीख 2024. पहिले वाचप सामुएल प्रवादाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 4 ओळ 1 ते 11 पर्यंत. त्या दिसांनी इस्रायेलाचेर झूज करूंक फिलिस्ती एकठांय जाले. इस्रायेली तांचे कडेन झुजोंक भायर सरले आनी तांणी एबेनेझरा लागीं आपलो तंबू मारलो. फिलिस्तियांनी इस्रायेलीतां विरोध आपली फौज मांडली. कठीण झूज चल्लें आनी फिलिस्तियांनी इस्रायेलीतांचेर जैत व्हेलें. तांचे फौजेन 4000 सैनीक झुजा मैदानार मरून पडले. सैन्य शिबिरांक परतलें तेन्ना इस्रायेलाच्या मालगड्यांनी म्हळें, फिलिस्तियांनी आज आमचेर जैत व्हरूंक संतोसान कित्याक निर्मिलें? शिलोतावन सर्वेस्पराची सोल्या पेट हाडोया. दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवारूंक तो आमचे मदीं येवं. देखून लोकान मनशांक शिलोक धाडले आनी थंय तावन केरुबांचेर बसलेल्या दळबारांच्या सर्वेस्पराची सोल्या पेट हाडली. एलीचे 2 पूत होफनी आनी फिनेहास देवाचे सोल्या पेटे सोबे आसले. सोल्या पेट शिबिराक पावतस इस्रायेलीतांनी इतली व्हड बोबाट मारली की पृथ्वी गाजली. फिलिस्तियांनी बोबाटेचो आवाज आयकून म्हळें, हेब्रेवांच्या शिबिरांतले हे व्हड बोबाटेचो मतलब कितें? सर्वेस्पराची सोल्या पेट शिबिराक पावल्या म्हणून आयकतस फिलिस्तियांक भें दिसलें. तांणी म्हळें, देव तांच्या शिबिराक आयला. हाय काटा आमचें, हाचे आदीं अशें केदींच घडोवंक ना. हाय काटा आमचें, सर बलिश्ट देवाच्या हातांतली आमकां कोण निवारीत? ह्यास देवान अरण्यांत इजिप्तकारांक सर्व जिन्साच्या खरगां धाडून तांकां ख्यास्त लायली. फिलिस्तियानो, धैर्य घेया आनी वीर जाया. नातर जशें हेब्रेव तुमचे गुलाम जाले तशें तुमी तांचे गुलाम जाताल्यात. वीर जाया आनी झुजा. फिलिस्ती झुजले आनी इस्रायेलीत सलवले. तांचे मदलो हर एकलो आपापल्या तंबाक पळून गेलो. एक व्हड संहार जालो. इस्रायेली तांचे 30,000 पांयदळ सैनीक मेले. देवाची सोल्याची पेट दुस्मनाच्या अधीन जाली आनी एलीचे 2 पूत होफनी आनी फिनेहास मेले. देवाचे उतर हें देवाचे मोडपकार. कीर्तन 44 10 ते 11, 14 ते 15, 26 ते 25. श्लोक. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमचे हात सोडलाय आनी आमकां लचेक घालाय. आमच्या फौजां सोवें तूं आतां वसास न्हय. आमचे वैरींक पाट धरून आमी फळफलगेशें करताय. आमच्या दुस्मनांक आमचे आस्त बदीक जाय तशें लुटूंक सोडताय. श्लोक. तुज्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. आमच्या शेजारी लोकांच्या खेबडायांक तुवें आमकां उंडी केल्याय. आमचे भोंवतणीचेर जनांगां कुसळांत हात दिवन हांसूंक लागतात. आमकां पळयतल्या हेर जातींच्या लोकांक गादी सांगूंक तुवें संदर्भ दिलाय. ती आमकां देखतस तकली हालोवन धलोवन चलतात. श्लोक. तुज्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. उठ सर्वेस्परा, न्हिदलाय कित्याक? जागो जा, आमकां सदां काल सांडून घाली नाका. कित्याक मस्त तुजे मुखां मोडली पोवन धरतात. आमचे त्रास आनी तळमळे विसरताय. श्लोक. तुज्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभवार्ता परगडतलो आनी सर्व तराच्या पिडाशिडा गूण करतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभवार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 40 ते 45 पर्यंत. एक दीस एक कोडकार जेजूसशी येवन
ताच्या मुखार सर पडून अशें बराती लागलो, तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव खुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कूड नपयन जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका खडक्क ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगा नाका. सीदा याजकासरशीं वच, तुका दाखय. आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोइजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही समेस्तांक एक उजवात जावं. पूण तो भायर सरून गेल्लोच सगळ्या न्हिदल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एकसर सुवातांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारीय कुशींचो लोक ताचे सरशी येवन उंच आसतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आमकां नितळ जावंक आपयता. आयचे सुवातेंत एक कोडकार जेजू मुखार सर पडून, तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणून व्हडा पातयेणेन मागतना जेजूक ताची बिरमत भोगली आनी ताणें ताका गूण केलो. जेजून केल्लें हें असर्य पळयल्लो लोक हारी ताचे सरशी येवंक लागलो. जेजूची गूण करची सकत तांकां कळीत जाल्ली. तांकां जेजू थावन जावचें बरेंपण आपणावंक जाय आशिल्लें देखून ते जेजू फाटल्यान वताले. आमच्या जिवितांतलें मेळ्ळेंपण पातयेणेन आमी जेजूक समर्पिल्यार जेजू आमचें मेळ्ळेंपण, बेजाराय, दूख, नश्ट, खंत म्हणल्यार कोडांतलो नितळ करतलो आनी नवें जिवीत दितलो. आमची जिणी आमी देवाचे कुशे प्रमाणे मांडून हाडटना असले कुसडायेक अवकाश आसचो ना. त्या कोडाच्या मनशाक संपूर्ण तरान जेजून गूण केल्ले बरी आमकां जेजू नितळ करता आनी नवें जिवीत दिता. ह्या नव्या जिविताक आमचें काळीज उक्तें करया.